सरकार कांयच नाशिल्लें जालां. सरकारान स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांच्यो मागणी मान्य करच्यो. सरकारान तांच्यो मागणी बेगिना सुटाव्यो करच्यो म्हूण पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटे उलयला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. म्हाका दिसना सरकाराक कितें स्वता कितें काळीज आसा अशें. निश्काळजीपणा करप आनी काळीज नाशिल्लें जें सरकार आसा सर्वसामान्य लोकांचे समज उलयता जाल्यार म्हाका दिसता आनी 60वें लिबरेशन डेचे सेलिब्रेशनाक 100 कोटी दवरतात जाल्यार फर्स्ट इज टू लूक आफ्टर द पीपल हू गेव अस लिबरेशन. ज्या लोकांनी आमकां स्वातंत्र्य दिलें तांच्यो फॅमिली सॅक्रिफायस करून त्या वेळार त्या लोकांक तुमी रस्त्यार दवरतात आनी नाका थंय पयशे मोडूंक सोदतात. तांणी मागलां कितें? तांची मागणी व्हडले जागे मागुना काय मागुना, ते मागता आपलो बारीकसो हे जे हक्क 61तल्यान लिबरेशन जावन ते हक्कान घेवंक शकताले ते सुद्दां तांणी हक्क केन्ना दाखयलो ना. आज तांची भुरगीं वाडल्या, एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी गोंयांत कशी आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी एक ल्हानशी पावती म्हणपी हांव, ल्हानशी ट्रिब्यूट, समज ट्रिब्यूट आमकां सगळे स्वातंत्र्य सैनिकाक खऱ्या अर्थान दिवपा जाय जाल्यार वी हॅव टू सी दॅट दे आर हॅपी. आज स्वातंत्र्य सैनीक सगळे उरुना आमचे भितर, तांचे फॅमिलीज उरल्या. टू हॅव देम विथ अस. तांकां आमी प्रिविलेज स्वता दिवंक पावना जाल्यार तांचे एटलिस्ट इश्यूज समजून घेवंक जाय. 5 दीस उपोशणाक जाल्या, एक मंत्री तंत्री ना आनी कोण ऑफिसांतले कोण मनीस धाडटा टू अंडरस्टँड दीस थिंग इट सेल्फ शोज हाव सिरियस दीस गव्हर्मेंट इज ऑन द 60th इयर ऑफ लिबरेशन. हो विशय असेंब्लीत मांडून योग्य पद्दतीन घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलोच. पूण एक इम्पॉर्टंट आसा की हे इश्यू घेता आसतना तांच्या हेल्थाक समज कितेंय जालें हाजी पूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्र्याचेर आसतली. द चीफ मिनिस्टर वील बी सोल्ली रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनीथिंग गोज रॉंग विथ एनी वन ऑफ दीज फ्रीडम फायटर्स हू आर सिटींग ऑन अ हंगर स्ट्रायक. जे उपोशणार बसल्या ते ना तांचे फॅमिली कितेंय समज जालें मुख्यमंत्र्याक हें खूब त्रास जातलो. आनी देव सोड, लोक सोड, कोणूच ताका माफ करचे ना फॉर दी स्मॉल मिस्टेक वॉट ही विल बी डुईंग टुडे. इफ ही हॅज इनफ नर्व्स आनी समज ताका आसा आनी लोकांचे मातशें तरी आसा जाल्यार ताणें म्हाका दिसता हांगा येवन तांकां खऱ्या अर्थान समजोवन एक 8 दीस घेवन ही नीड्स टू सेटल दीस इश्यूज. वी आर ऑल टू सी दॅट दीस इश्यूज वन्स एंड फॉर ऑल गेट सेटल्ड सो दॅट चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स तांकां जे जस्टीस जाय ती मेळटा आनी एक हातून सगळो हो इश्यू समजूंक मेळटा. हो एसेंब्लीन घेता आसतना बाकी कडेन खंय समज जाय आमचो सपोर्ट तांकां, म्हजो सपोर्ट सदांच आशिल्लो, आसतलोय बी खंयच्या काय इश्यूक. आनी हांव फक्त गव्हर्मेंटाक मागता की आनी टायम काडनाका, तांची परिस्थिती पयली जाल्यार बेटर लेट दॅन नेवर म्हणपाची परिस्थिती दवरनाकात. येयात, डिसिजन घेवया. वी वील ऑल कलेक्टिवली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड एन्श्युअर दॅट वॉट एवर दे गेव टुवर्ड्स गोवा तांकां एक ल्हानशी ट्रिब्यूट म्हणून तांचो आमी सोल्युशन काडून दिवया.